माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. घरची सगळी कामं जाल्ली आसा. रेडी जाला वचपाक देवळान. बर्थडे बॉय यो रे. आयज बर्थडे न्ही रितिकाचो. यो हाय मग सगळ्यांक. हाय गाय वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. सो ब्रेकफास्ट केले, मागीर घरची बारीक कामां केले, न्हाले. सो आतां वयता आमी देवळान. सो म्हणटा पयलीं देवळान या, मागीर सांजचें जावचें ना. सांजचें मागीर ते नॉनवेज बीन खावन देवळान वचप तें बरें जायना. सो आमी रेडी जाल्ले आसा. ओके, सो वयता आमी देवळान. आनी म्हाजे एक यूट्यूब फॅमिलीन जस्ट आत्तां केक धाडून दिला. ओके, दाखयत तुमकां मागीर. ओके, इमॅक्युलेट फर्नांडिसान केक धाडून दिला. ती आसता मारगांव. सो जस्ट आत्तां केक येयला, दवरला फ्रिजीन. दाखयत तुमकां मागीर. या न्ही देवळान. टायम जालो. मागीर येवन म्हाका सगळी तयारी करूंक जाय. ताका लागून कस्टर्ड बीन करूंक जाय. मागीर म्हटलें येवन करया. सो वयता आमी देवळान, मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. हे तो आतां व्हरता. मागीर तूं वयता ना. मागीर तूं तिका तिनाक आपयना न्ही. सांगता मागीर तुमकां हें आयदन घेवन शिवनात खंय वयता तो. चल चल बेगिना बेगिना टायम जालो. सो आमी वयता तोड्डा गणपती देवळा कडेन. सो लागीं आहा न्ही. सो मागीर अशें हांव बर्थडेक ऋतिकाच्या बर्थडेक न्ही घराच करता. तुमी लास्ट इयर हांवें बर्थडे हांगा केल्ले ऑर्फनेज. तेच्या पयलीं हांवें घराच केल्ले. म्हणजे घरान अशें कितें नुडल्स मागीर सँडवीच बीन अशें करता हांव घरा कडेन. पण दिस टायम म्हळ्यार जावचें ना म्हणून शिव पावलो तूं कांय करनाका, आमी ऑर्डर करया. कित्याक उबे रावन न्ही करपाक न्ही पांय सामकें दुखोन येता. आनी बसून कितें केलें न्ही फाट दुखता. ताका लागून आनी 10-12 भुरगीं आसा आनी तेंचे पेरंट्सूय आहा. सो करतना सारकें जावंक जाय न्ही. सो शिव पावलो भायरसून ऑर्डर करया. कांय ना, चिकन बिरयानी नियाज न्ही पणजी तांकां सांगलां आमी चिकन बिरयानी. आनी 2 जाणां अशें आसा तेमी नॉनवेज खायना. तांकां वेज सांगलां. आनी गोबी मंचुरी. आनी हांव घरा कडेन कस्टर्ड करतलें. सो इतलेंच, व्हडलेशें कांय हें ना, मेन्यू ना. कित्याक चड आयटम बीन दवरले न्ही मागीर चड अशें कोण खायना रातचें बीन. ताका लागून सो अशें आसा आमचे आयजचे प्लॅन. सो म्हटलें तांकां आयदन दिवंक जाय नियाज. सो तांकां आयदन दिवंक जाय. म्हटलें 3-4 सुमार यो म्हटलें व्हरपाक तेणें. सो तांकां तें दिता आयदन व्हरून. सो हाडले पुरो एकूच पुरो. आदीन दवर अगरबत्ती हाडपाक गेल्लो. ओके, आनी नियाजची बिरयानी खूब बरें आसता न्हू शिवनाथ. तेंची बिरयानी खूब बरें आसता. सो ताका लागून तांकां सांगलां आमी तेंचें बरें आसता की आमी टेस्ट करून पयलां. सो ताका लागून सो अशें हांवें बारीकशें आमचे प्लॅन. आनी स्टार्टरां भुरग्यांक ते नाचोज आनी हें फ्रेंच फ्रायज त्या भुरग्यांक खूब आवडटा. सँडवीच बीन केले न्ही भुरगे अशें खावपाक सोदना. हांवें पयलां ताका लागून. तांकां फ्रेंच फ्रायज म्हटलें न्ही भुरग्यांक आवडटा. ओके, सो अशें आसा आमचें प्लॅन. ओके, सो चला वयता मागीर मेळटा तुमकां. सो आतां आमी येयला पणजी. पणजी म्हणजे खंय खबर आहा हें ना, बांबोली जसं आयलँडार एक नियाज आहा. सो ते आमी आयदन दिवपा येयला. सो म्हटलें आयदन दिवया आनी मागीर सांजचो 5 न्ही सांजचे 5 सुमार मागीर तो येतलो व्हरपाक बिरयानी. ते आयदनां आहा पळय आतां बिरयानीक आतां आमी आयदनां हाडला पळय ते आयदन न्ही आमकां नियाजानूच दिल्लेले. म्हणजे शिवनाथाचे बर्थडे दिसाक तेन्ना परवरी आसलेले नियाज. ते आतां बंद जाले आनी ते आमकां लागीं आसलेले पणजी. आतां आमकां हांगा येवचें पडटा. सो आमकां तेंचेच बिरयानी आवडटा. सो गेला दिवपाक. दिलें आयदन, दोनी आयदन एकूच. आनी गोबी मंचुरी ते हितून दिलें न्ही पॅकिंग. गोबी मंचुरी आनी वेज बिरयानी चड ना, थोडेशेच जस्ट 2-3 लोकूच आहा ते नॉनवेज खायना आयज. म्हणजे तेमी नॉनवेज खायत ना. ओके, सो ऋतिकाक न्ही खूब जाणांनी विश केला. इंस्टाग्राम आसूं व्हॉट्सअप आसूं खूब जाणांनी विश केला. सगळ्यांक मना पासून थँक्यू म्हणटा. थँक्यू. आनी कांय तुमचे कडेन आनी हांव कांय मागना. फक्त ताका एक बरें ब्लेसिंग दियात. हांव तुमकां इतलेंच मागता. बरें ताका ब्लेसिंग दियात. बरें व्हडलो जावं न्ही, बरें शिकोवनी. हेंच आमकां जाय आनी कांय ना. हेंच हांव तुमकां मागता की ताका बरें ब्लेसिंग दिया तुमी न्हू शिवनाथ. आनी आमकां कांयच नाका इतलेंच जाय.
ओके सो चला जालें न्ही काम या आता घरा वयता घरा खूप कामां आसा ताका लागून की घराचो मॅच तुमकां चला सो पावली आमी घरा आणि मम्मी आयज ऋतीक बर्थडे स्पेशल आसा मिरचीची कडी कसली कडी ओली मिरसांगोची कडी हय ते स्पेशल आयज आणि ओले सुंगटां आणि शांगो घालून सुक्का केला म्हाका केन्ना खाताय जाला पण शांगो एकच खातले हांव तर खावचें ना हीट खंय ते सो हांवें चिंतलें की सुके सुंगटां घालून करया म्हणून पण आयज पळय म्हापसा गेल्ले न्ही तो ओले सुंगटां दवरलेले हांवें तर सुका केला कित्याक रातचे आमी ऑर्डर केला न्ही बिर्याणी बी सो म्हटलें सोलकडी कर ते कडी कर आणि सुक्का करया म्हटलें सो मम्मी सुक्का करून दवरला आणि मम्मीन केला ऋतुकाक शिरा केला 2 दीस पयलीं म्हणटालो आपले शिरा जाय म्हणून आता मम्मीन शिरा केला आता आपला शिरा नाका खंय हांवें दोगी खा म्हटलें मम्मीन केला खा म्हटलें ओके दाखय तुमकां मम्मी न्ही ओली मिरसांगाची कडी करता सोलकडी ना आयज म्हाका कोणें सांगलेली सोलकडी रेसिपी शेअर कर म्हणून ऑलरेडी केला हांवें पण म्हाका मेळना ते व्हिडिओ हें सोलकडी भशेन बरें हें म्हाका खूब आवडटा हेज्या वांगडा नुस्तें फ्राय बी आसल्यार विचारपा नाका सो हांगासर मम्मीन पळय थोडे शिरा केला ऋतीक आपल्याला शिरा जाय म्हणटालो पण आतां नाका खंय आनी हांगासर हे पळयात सोय घालूं ना सुंगटां ओली सुंगटां आनी सोय घातला तेच म्हणटा सुंगटां आनी हें शांगो घालून सुक्का केला खूब बरें लागता हें खूब तेंप जालो करूंकूच ना सो हें बर्थडे स्पेशल ऋतुकाचें न्हू रे आनी दूध बी सगळें गरम करून दवरला सो मागीर करतले कस्टर्ड हे पळयात हय आनी शिव लागलो डेकोरेशन करपाक म्हणलें कर म्हटलें सावकास चल सो क्विक तुमकां दाखयता हांव कडी सांगे फटाफट बेगिना सो हांगासर पयलीं मिरसांगो आनी लसूण हें ओके पयलीं खंय मिरसांगो खंय भाजून घेवंक जाय हांगासर पळय एक 4-5 घेतला व्हडली मिरसांगो आतां हें आमकां भाजून घेवंक जाय तेल बीन काय घालप ना घालता घाल मगे तेल घालून आमकां भाजून घेवंक जाय ओके सो हें पळयात जाल्लें आसा सो हांगासर पळयात एक 1/2 कप न्ही सोय घेतला सो हें 1 टायम ओके 1 टायम करून खावप हें आनी ते फ्रिजीन बीन दवरप ना रातची बीन खावप ना हें कडी 1 टायम करून खावपाचें ओके सो आतां हितून घालता मिरसांगो सो पयलीं न्ही हें वांटून घेवंक जाय ओके सो थोडेशें उदक घालून न्ही फायन पेस्ट मगे उदक घालून आमकां हें फायन वांटून घेवंक जाय सो हें पळयात फायन वांटून जाल्लें आसा सो आतां दवरला कडाई तेल घालता एक धाकटो चमचो सो आतां घालता सासवां घाल थोडेशें सासवां घातला सो सासवां न्ही फ्राय जाल्लें आसा आतां न्ही एक 7-8 लसूण न्ही मातशें धाडून घालपाचें सो हें पळय जाल्लें आसा गॅस बंद करता सो आतां फ्राय केल्लें लसूण न्ही हितून घालपाचें सो उदक घालता सो उदक घालून आमकां हें मातशें पातळ करून घेवंक जाय थोडे सोला घालता मीठ घालता एज पर द टेस्ट सो बरें न्ही हें मिक्स करून घेयात आनी आनीक पातळ करता ना पुरो हें आमकां 1 टायम आनी रोखडें खावप ना हें कित्याक आमी आतां सोला घातला न्ही मातशें तें आमटसाण भायर येवंक जाय सो 1/2 आवर सायडीन दवरतलें मागीर जेवपाचें आनी हें 1 टायम करून खावपाचें ओके मुद्दम तुमी हें ट्राय करात बरें लागता शिता वांगडा जेवपाक सो चला कडी बिडी जाल्ली आसा शीत दवरतलें मागीर जेयता आमी आनी डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा कित्याक आतां बारीक बारीक आमकां सगळें प्रिपरेशन करूंक जाय कस्टर्ड करूंक जाय आनी सगळें वयर आयदनां बीन आसा सगळें काडूंक जाय बी सगळें ओके सो तुमकां डायरेक्टली आनी हांव सांजचें मेळटा ओके चला सो ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आसा कस्टर्ड केलें आनी आतां शिव गेला केक मागीर ते बिरयानी हाडपा सगळें आनी कितें चेर थोडे चेर सांगला बसपाक बीन कित्याक हांगा बसपाक चेर ना न्ही ताका लागून चेर आमी सांगपा विसरले मागीर आमी 3 सुमार पळय याद येयली ताका कॉल केलें चेर सांगला आनी दाखयत तुमकां सो हें पळयात कस्टर्ड रेडी आहा हितून न्ही चिकू बनाना आनी हांवें हें घातला सब्जा सीड्स तितून न्ही बरें जाता खावपाक ओके तो मातशें तो फ्रिजीन दवरता हांव चड ताका चिल्ड अशें करचें ना हांव कित्याक चड थंड केलें न्ही मागीर कोण खावचें ना बीन कित्याक आतां मातशें लोकांक थंडी बीन जाता ताका लागून आनी हांगासर हांवें रसना करून दवरला हितून हांवें आयस बीन घालूंक ना अजून मागीर घालतलें काय ना ते दवर फ्रिजीन दवर मातशें कस्टर्ड थंड लागला आनी खावंक बरें जाता ओके सो आनी काय ना आनी थोड्या वेळान न्ही हांव ते फ्रेंच फ्रायज आपण फ्राय करतलें आनी दाखयता अशें आतां डेकोरेशन हांवें केलें तें दाखयता सो हें पळयात सिंपलशें अशें डेकोरेशन केलां म्हाका दिसता हो बलून सकयल पडलो तो हांगा आसलेलो वयर शिव आयले तेन्ना सांगता मागीर घालपाक सो बारीकशें सिंपलशें डेकोरेशन कांय ना इतलेंच
आणि काल हांवें भुरग्यांक रिटर्न गिफ्ट दिवपाक ते पॅक केलेलें न्ही, तितून एक आयटम आयज ॲड केला, ते म्हणजे ज्यूस. सो ज्यूस म्हाका घालूंक दिसलें म्हणून सकाळीं ज्यूस हाडले आनी घातलें. हें पेपर बोटाचे बरें आसता हेंचे ज्यूस, पेपर बोटाचे मँगो. हें सगळें एक एक घातलें हितून सगळें. ओके, सो चला हांव न्ही ते फ्रेंच फ्रायज आहा पळय ते फ्राय करता. मागीर जावचें ना म्हाका उबें रावन, चड वेळ उबें रावन अशें खुबा न्ही ते. तो फ्रेंच फ्रायज हांव फ्राय करता, मागीर हांव रेडी जाता. आनी हांगा सगळें ते प्रॉम्प बी सगळें दवरला. हें प्रॉम्प न्ही एक पॅकेट न्ही आसलेलें लास्ट इयरचें. लास्ट इयर न्ही, तेज्या लास्ट इयर आमी केल्ले ऑर्फनेजान, थंय आसलेलें. सो हांगासर हेचो कॅप दवरला. सो प्लेट्स बी सगळें हांगासर अरेंज करून दवरला. चला दवरला हांवें ऑयल फ्राय करता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके चला. ऋतिका काम दिला. ऋतिकाचो बड्डे न्ही न्हू रे, करूंकूच जाय मातशें काम. तो चेअर हाडला जो आत्ता हे पळयात, ताका तो हें घालता, कवर घालता व्हायट कलर. शिव गेला सकयल बिर्याणी हाडपाक. केक हाडले आसा बेकर स्ट्रीटांतल्यान, केक हाडला आनी फ्रेंच फ्रायज आनी ऑलमोस्ट जावपा येयला. हें पळयात सगळें फ्राय करता. मागीर न्ही वांगडा सगळीं भुरगीं येता, मागीर गडबड जाता मागीर. सो फ्राय करून हितून दवरतलें हांव, अशें गरम उरता हितून. सो जालें आमी रेडी. वन हांव मॅचिंग स्टायल म्हाका हें दिल्लें, जेनिवी ती भायर आसता तिणें दिल्लें म्हाका. बरें आहा. ओके, आनी बड्डे बॉय यो रे दाखयता, तुजे लूक दाखयता यो. सो म्हापसासून ताका कपडे हाडलेले, बाबान ते घालूंक ना. आमकां एक युट्यूब फॅमिली एक दिल्लेले न्यूज, सो हें घातला दाखयता तुमकां. हाय म्हण रे. हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. ओके, वन लूक आसा. ऑलमोस्ट सगळे चेअर बीन दवरला. ओके, आनी फ्रेंच फ्रायज आई पळय थंय. आई आई म्हणून सांगा. आई रेडी जाला. आनी फ्रेंच फ्रायज मातशें यो न्ही हांगा दाखय न्ही ते. ऑलमोस्ट जावपा येयला, अजून कोण येवंक ना, भुरगीं येतली आतां. आनी बिर्याणी बी सगळें हाडून दवरला हांगासर. लायट आहा. सो हांगासर पळयात बिर्याणी ही 2 kg सांगला. आनी मागीर सगळें बिर्याणी हितून ट्रान्सफर करतले. आनी तितून सगळें हें आहा गोबी मंचुरी आनी थोडे वेज बिर्याणी. पळय हें न्ही, हें सगळें गोबी मंचुरी. हां म्हाका दिसता हें रायता दिसता. हय रायता हें. तेका सगळें आयदनान ट्रान्सफर केल्यार बरी दिसता न्ही रायता. ओके, हय हें हितून न्ही गोबी मंचुरी आहा. मागीर तुमकां घालून दाखयता हांव. हांगा ओपन करपाचें, हांगा ओपन करपाचें. ओके, सो हें गोबी मंचुरी आनी वेज बिर्याणी आनी चिकन काडनाका आतां. हें मगे हें ते रायता न्ही ते ग्रेवी ते चिकन ग्रेवी बी आसता. ओके, सगळें आयदनां काडून घेता. सो आतां न्ही आमी केक कटींग करता. सो तुमकां दाखयता इमॅक्युलेट फर्नांडिसान केक धाडून दिल्ले सावकाश. सो म्हटल्यार कट करया म्हटलं आतां. हें पळयात तें दवर हें खावपाचें दिसता न्ही. सो हें धाडला इमॅक्युलेट आनी फर्नांडिसान धाडला केक. थँक्यू आं, बरें आहा चॉकलेट केक. शिवनाथान हें केक हाडला शिवनाथान हेणेन आपल्या पुताक. यो तेका जाय आसलेले एवेंजर्स, मार्वल एवेंजर्स. मागीर सांगता आमकां, हांवें ऑलरेडी ऑर्डर केलें आसूं म्हटलें.
एक मिनिट पाय सामके दुखपाक लागले सो म्हटले उदकान मातशे पाय दवरले गरम उदकान मातशें बरी दिसतले आनी चड कांय शूट करूं ना कित्याक मातशें खबर आहा न्ही बड्डे म्हटल्यार मातशें बिजी आसता घरा कांयच करूं ना आमी आयटम तरी पूण आयदनां पळय सगळे वॉश करून काडले एप्रिल सो आयदनां बी सगळे वॉश केले आमकां तशें आवडना अशें आयदनां बी दवरपाक न्हिदपाक तर म्हटलें हांवें ते सगळे काडून दवरले फिटींग ते उरले बीन ते सगळे मम्मीन वॉश केले हांवें सगळे पुसून काडले आतां चकाचक जाला हे पळय पाय न्ही घरात कांयच करूं ना आमी आयदन सगळें ऑर्डर केला तरी पूण पळय जायना पुरो राव तूं मदीं घाल रे हो घालता का पाय तो जालें बरें भशेन बरें बड्डे सांग सगळ्यांक सांग बरें जालें म्हण सगळे थँक्यू म्हण अशें करून थँक्यू म्हण तुका सगळ्यांनी बरें बरें विश केला फोन केला हय सो जालें बरें भशेन म्हटलें मातशें उदकान पांय घालता जायना खूब पांय न्ही दुखपाक लागला सो आनी कांय ना इतलेशेच व्लॉग एंड करता ओके सो व्लॉग कसो आसलो कमेंट करा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर बाय आय लव यू फ्रेंड्स प्लीज यू कमेंट सबस्क्राइब माझ्या अंग बेसोल दी हांगा दी तू सगळ्या बाय कर शिवनाथाने खूप हेल्प केले हा झाडू मारले पुसले हय करता तो झाडू मारले आनी पुसले हाणें आनी चेअर बी सगळे काडले आमी अशेंच सगळे मिळून काम करतात न्ही बाय म्हण सगळ्यांक बाय आई आई बाय बिर्याणी कशी आसलेले नियाजचे बिर्याणी सामकी टेस्टी खूप बरे आसलेले त्यांची बिर्याणी खूप बरे आसता वेजू बरे आसलेले आणि नॉन वेज चिकनू बरे आसलेले ओके चला आणि काय उलयना पुरो आले ओके चला बाय